प्रयागराज हांगा सध्या कुंभमेळो सुरू आसा। ह्या कुंभमेळ्याक कोट्यांनी भाविक वांटेकार जातात। संवसारभराचे लोक ह्या कुंभमेळ्याक पवित्र स्नान घेवपा खातीर लोटोन येतात। गोंयच्यान एक भाविक 13 जानेवारीक ह्या कुंभमेळ्याक गेल्लो, मात ताका थंय आपलो जीव वगडावचो पडलो। तो कसो हें पळोवया। नमस्कार। कुंभमेळ्या खातीर प्रयागराजात गेल्ले उपरांत मरण आयिल्ल्या रामा पेडणेकर हांची कूड मंगळारा विमानान गोंयांत हाडली। तांची पिराय 65 आशिल्ली। तांचे कुडीचेर आयज बुधवारा निमाणे संस्कार जाले। मुख्यमंत्री देवदर्शन येवजणे खाला महाकुंभ मेळ्याक वचपी खासा रेल्वेंतल्यान रामा पेडणेकर 13 फेब्रुवारीक प्रयागराजाक गेल्ले। 15 फेब्रुवारीक आपल्या गटा पसून ते वेगळे जाले। ते उपरांत तांणी फोन करून आपूण शेणिल्ल्याची म्हायती कुडचडेच्या कांय जाणांक दिली। तांणी पेडणेकर हांकां फोना वयल्यान लोकेशन धाडपाक सांगले। तशेंच कुंभमेळ्यात आशिल्ल्या गोंयच्या स्वयंसेवकांक तांचो सोद घेवपाक सांगले, मात तो मेरेन पेडणेकर हांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। थंयच्या दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। उपरांत तांची कूड मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजींत पोस्टमार्टमा खातीर धाडली। हांगा ताका काळजाच्या दुयेंसान मरण आयिल्ल्याचें समजलें। रामा पेडणेकर हांच्या पुताक गोंयच्यान विमानान प्रयागराज धाडलो। उपरांत तांणी थंयची सगळी प्रक्रिया करून रामा पेडणेकर हांची कूड मंगळारा विमानान गोंयांत धाडली। बुधवारा दनपारां तांचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जाले। हे विशीं मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें, कुंभमेळ्या खातीर खाशेल्या रेल्वेंतल्यान वचप्यांची प्रयागराज मेरेनची जापसालदारकी सरकाराची आसा, अशें सरकारान पयलींच सांगिल्लें। दर दिसा 1.5 ते 2 कोटी लोक कुंभमेळ्याक वचून नाण घेतात। ते खातीर थंयची परिस्थिती गंभीर आसा। हाचे भान दवरून भलायकी तंदुरुस्त आशिल्ल्यांनीच कुंभमेळ्याक वयचें। आपल्या ल्हान भुरग्यांक वांगडा घेवन वयचें न्हय, असो उलो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी मारलो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।